हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटीन. ह्या न्यूज रूम बुलेटान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडामोडी घडटा ताचो आमी नियाळ दिता. तर आतां आमी सुशांत गांवन हांचे कडेन आसात. ताचे कडेन जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक. सुशांत, नोकऱ्यांच्या हायस दाखोवन गोंयभर जी लुबाडणूक जाल्या ती तुमकां खबरच आसतली. ह्या प्रकरणात मुखेल दुबावीत जी आसा पुजा नायक म्हणटा ती ओल्ड गोवेची, तिका अटक केल्या उपरांत एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. आनी ह्याच बोवाळान काल फोंडे पुलिशेन कुर्टी फोंडेच्या 2 जाणांक अटक केली. तेच बरोबर आनीक एक काणकोणाक प्रकरण उक्ताडार आयला. ते म्हटल्यार तशेंच की जॉब दिता म्हणून सांगून खंय 1,15,00,000ची तोपी घातली. ह्या प्रकरणात काणकोण पुलिशेनय काल 3 जाणांक अटक केली आनी उपरांत त्यांची दरेकी 10,000च्या बॉन्डाचेर सुटका जाली. हेच फाटभुंयेर ही म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी आसा ती ह्याच प्रकरणात आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले की हेच बायलेक खंय 3 वर्सां पयलीं आपणेच पयले फावट अरेस्ट करून दिल्ली आनी ह्या प्रकरणात आतां तिणें खंय प्रशासकीय पावंड्या वयल्या 2 अधिकाऱ्यांची नांवां पुजा नायकान घेतल्यात आनी ह्या 2 अधिकाऱ्यांक कशेंच सोडचे नात अशे तरेची शिटकावणी प्रमोद सावंतान दिल्ली आसा. दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी आसा जी दूधसागर धबधबो आसा ताच्या संदर्भात दूधसागर पर्यटन हंगामाक अजुनय सुरवात जाल्ली ना आनी ताच्या फाटलें मुख्य कारण जें आसा तें म्हटल्यार GTDCचो जो कावंटर आसा तो एक आनी दुसरी एक जी वेबसायट आहा ती आमच्या ताब्यात दिनात ते मेरेन आमी हंगामाक पर्यटन हंगामाक दूधसागराच्या कशेंच सुरवात करचे नात अशी भुमिका थंयच्या टूर ऑपरेटरांनी घेतलेली. आनी हे संदर्भात आयज जो सावर्डे मतदारसंघाचो जो भाजप मंडळ अध्यक्ष आसा विलास देसाय आनी हेर बाकीच्यांनी आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतली आनी विलास देसायान ह्या प्रकरणाक आनी ह्या कोपुसावाक जापसालदार धरला. तो म्हटल्यार सावर्डेचो आमदार आनी GTDCचो अध्यक्ष आहा गणेश गांवकार ताकाच लागून दूधसागर पर्यटन हंगामाक कळाव जाल्ल्याचो आरोपूय ताणें केला आनी ताणेंच हे कोपुसाव सुटावे करचे अशी मागणी त्यांनी केल्या. सविस्तर तिनय बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू सुशांत. सुशांतान ह्यो 3 बऱ्यो ज्यो बातम्यो सांगल्या त्यो सद्या तुमकां खबरच आसा. गोंयांत जे फ्रॉड जे सुरू आसा, जे जॉब दिता अशें सांगून जे लोकांचे कडल्यान जे पयशे लुटला तेची ही जी 3 बातम्यो तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आनी दुसरी जी बातमी आहा की कुडचड्या वयलो एक 70 वर्साचो जाणटो जो फाटली 20-25 वर्सां जालो आकाशकंदील आहा तो तयार करता. ही जी बातमी आहा तो खाशेलो रिपोर्ट आहा पळय तो तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. ऐश्वर्या, गोंयांत कॅन्सराची लक्षणां तशेंच कॅन्सर दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. हाका लागून कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कॅन्सरा विशीं जागृताय तशेंच तपासणी चालू आसा. देखून राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी प्राथमीक भलायकी केंद्रां मेरेन आमी पावतले अशी माहिती नोडल अधिकारी जगदीश काकोडकर हांणी दिल्या. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार दिवचलच्या IDCत वाडिल्ल्या चोरयांचें नियंत्रण हाडात अशी मागणी IDCतल्या उद्देजकांनी केल्या. सोमारा ह्या उद्देजकांनी दिवचल पोलीस स्टेशनाचेर धडक दिली. तशेंच IDCत पुलीस गस्त वाडोवची अशी तांच्यांनी मागणी केल्या. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. थँक्यू ऐश्वर्या. ऐश्वर्यान ज्यो 3 बातम्यो सांगल्यो तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आयज दिवचले जे अतिक्रमण आसलेलें ते आयज पालिकेन तेजेर कारवाय केलेली आसा आनी तांकां पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगलां की अशें समज मदीं तेंचेर खर एक्शन घेतली म्हणून सांगलां. आनी ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आतां आमी दिप्ते कडेन ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. दिप्ती,
म्हादय अभयारण्यात 5 पटेरी वाघ दिश्टी पडले आणि देखून तांचे जे अस्तित्व आसा ह्या अभयारण्यात आशिल्लेचे चित्र आतां स्पश्ट जाल्लें आसा. असो दावो जो आसा तो पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी केल्लो आसा. कर्नाटका आनी महाराष्ट्रान जे संशोधन केल्लें ते आतां नेमके म्हणजे गोंयच्या रानांनी पट्टेरी वाघ आसात ते आतां खरें ठरिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार म्हादय प्रवाह समितीन जी पळय हाच्या पयलीं कळसा बांडोरा प्रकल्पाची संयुक्त पळोवणी केल्ली ताका कर्नाटकान खंय तरी ते भायर आयिल्ली. मात आतां कायदेशीर सल्लो घेवन ह्या विशींचो जो निर्णय आसा तो घेवप जातलो अशी जी म्हायती आसा ती उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्ली आसा. तशीच आनी एक कॅश फॉर जॉब ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ली पूजा नायक ह्या विशींचो एक स्पेशल रिपोर्ट केल्लो आसा. कारण पयशे घेवन लोकांक फटोवपी लोकांक तोपी घालपी ही जी पूजा नायक आसा ती नेमकी कोण, ती फाटली कितलीं वर्सां जालीं लोकांक अशा पद्दतीन फटयता हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट केल्लो आसा तो तुमी आमच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांचेर मुजरत पळोवचप. थँक्यू दिप्ती. आनी तशीच ही दुसरी जी बातमी आहे की म्हापसा एका फ्लॅटाक एक उजो लागलेलो आसा आनी ह्या उज्या लागून सुमार 2 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा. हेजे हेर तशे बातम्या लागून गोमंतक TV आहा ते सबस्क्रायब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन हर्ष सयत ऐश्वर्या खोर्जेकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या वेसना गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सा खातीर